26 नोव्हेंबर हो भारताचो संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे म्हणून मनयलो वयता। आमी 26 नोव्हेंबर हो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनयता आसतना पुराय देशभर आयचो दीस हो संविधान दिवस म्हणून मनयलो वयता। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे जे संविधानाचे मेन प्रमुख जावन आसात तांच्या बरोबर तांच्या आशिल्ली कमिटी हांच्यांनी ह्या देशाचे संविधान बरयले। हे संविधान बरयता आसतना आमी म्हणटा की ह्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचो विशय हो तांच्यांनी समोर दवरलो आनी तांच्यांनी सगळे जाती धर्म पंथ हांकां समानतेन वागणूक दिवपा खातीर ह्या देशाची घटना जी बरयली ती आयजूय बी परत एकदा सगळ्या लोकांच्या मदीं पावची आनी सगळ्या लोकांक समानतेन वागणूक मेळची। विशेष करून युवकाच्या मदीं कॉन्स्टिट्यूशनाच्या विशयी जागरूकता निर्माण जावची। भारताचो संविधान निदान एकदा तरी सगळ्यांनी वाचचो आनी सगळ्यांक समानतेन हक्क प्राप्त जावचो, हाज्या खातीर हे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो जावचें। हाज्याच खातीर आयचो दीस हो मनयलो वयता। म्हाका दिसता आयच्या कॉन्स्टिट्यूशन डेच्यो शुभेच्छा दिता आसतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी तांची कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपी पुराय टीम हांकां आदरांजली दिता आनी सगळ्या जाणांक आयज संविधान दिसाच्यो शुभेच्छा दिता।